हांव युथा कडेन मागता हे आमी आनी 20 वर्सां फाटीं वचूं नाका, 20-40 वर्सां फाटीं वचूं नाका. सो बेजिकली अंडरस्टँड जाया आमी 2021 आसा आनी आमी आतां जे ह्या टायमार जे उलोवपाचें म्हणटा तें पळय ते गोंयच्या डेवलपमेंटा बद्दल उलोवपाचें. आमचे रस्ते धर तूं, पाणी आमच्या घरा कडेन, ते बेजीक फॅसिलिटी सुद्दां आमचे 40 वर्सां पयलीं तरी बरे आसलेले न्हू ते आयच्या परिस्थितीन 2021. सो आमी ह्याच्या बद्दल विचार करचे. सो खंय तरी आमी डायवर्ट जावचे न्हू खंयच्या धर्मा कडेन, खंयच्या कल्चरा कडेन. सो हांव गोंयकारा कडेन मागता प्लीज एकामेकाचे आमी फिलिंग्स हर्ट करया नाका आनी एकामेकाच्या धर्माच्या विरुद्ध उलोवया नाका. काल परवा पासून ज्यो घडणुकी गोंयान घडटा ताजे वयल्यान आमकां दिसता की गोंयान महिलांचो सन्मान मान जाता म्हणून. त्या महिलेचो म्हणजे ममता दिदी आसा, ममता बॅनर्जी, ताजो गुन्यांव कितें आसा. गोंयकारांक हांव प्रस्न विचारता, BJPक प्रस्न विचारता की ममता बॅनर्जी हांचो गुन्यांव कितें आसा की तुमी ताजेर इतलो बेजार आसा, तुमी इतलो तुमकां राग आसा एका महिलेचेर की ताजे पोस्टर जे लिगली पोस्टर आमी लायला गोंय TMCन ताजे पोस्टर लिगली लायला, ते पोस्टर तुमी फाडून उडयता, पिनून उडयता, त्या पोस्टराचेर कालीक पोत्ता, माती पुसता ताजेर, तुमी काळे पुसता ताजेर. हाजो अर्थ कितें? ही आमची संस्कृती? ही आमची संस्कृती न्हय. सो गोंयकारांक हांव अपील करता की हें कितें चल्लां, BJPचें राजकारण कितें चल्लां हें तुमी बारीकसाण पळयात आनी ह्या राजकारणाचो आमी तर निशेध करताच. जे कितें चल्लां, महिलाचो अपमान कितें चल्ला ताजो निशेध आमी करताच, परंतु गोंयकारांनी बी हाजो खर निशेध करपा जाय अशें हांव ताज्या कडेन मागणी मांडटा. कंटिन्युअस आमकां व्हिडिओ क्लिप्स मेळटा, फोटो मेळटा सोशल मिडियाचेर, जेतून TMCचे पोस्टर, ममता दिदीचे पोस्टर पिनप, तेजेर काळें फसप, तेजेर बुरशे भशेन बरोवप, हें सगळें पळोवपाक मेळटा. आनी म्हाका दिसता हें मी फर्स्ट टायम पळयता म्हाज्या लायफान. हांव इतलें हेट्रेड फर्स्ट टायम पळयता. प्रश्न हें करता, विचारांत येता, ही शांतादुर्गाची भुमी, हांगा सगळें शांतेन चलता, सगळें शांतेकायेन लोक चलता. अशा वेळार ही विट्रोलीक नेचर खंयच्यान येता, द्वेश खंयच्यान निर्माण जालो आमकांच कळना. इतकी हेट्रेड जावपाक कारण म्हणजे म्हाका दिसता, आनी आय एम 100% शुअर की इतकी हेट्रेड जावपाक कारण म्हणजे आमी पयर 9 पॉयंट चार्जशीट केलां ते चार्जशिटाचेर BJPक कांयच उत्तर ना दिवपाक. नाजाल्यार दितले आशिल्ले, लोकां कडेन येतले आशिल्ले. हे चार्जशिटाक भिल्या आनी त्या खातीर ते सगळे हे जाळपोळ जळप आनी कितें कितें सगळ्यो एक्टिविटीज करता. जे वेस्ट बेंगालाक केल्लें BJPन तेच ते गोंयान करपाक पळयता, हातून अजिबात दुबाव ना. जो फेर इलेक्शन करता तांकां हे सगळे वायटपणा करपाची कांयच गरज ना. बट BJP इज लिटरली डुईंग दीस. आमचे गोंयचे भुरग्यांची संस्कृती पिड्यार करतात. गोंयच्या आमच्या ह्या भुरग्यांक असले वायट बरोवपाक लायतात. काळे आवय, ममता बॅनर्जी इज लायक अ मदर. ओ कोणूय बायल मनीस, भयण कोणाची, आवय कोणाचे चली, जाल्यार तांकां ते रिस्पेक्ट दिवपाक शिकोवपाक नको. हे मातृभुमीची जी महिला आसा तांकां ते रिस्पेक्ट दिवपाक शिकोवपाक नको. दे आर फेल. ते हरशीं फेल असले गव्हर्मेंट, BJP सरकार हरशीं फेल असलो. आनी हे जे प्रकरण तांणी दाखयलां डॅमेज करपाचें, हांगा ते प्रूफ करतात की वी आर येस लिटरली फेल. वी आर नथींग हियर. फक्त हुकुमशाही आनी दादागिरी करपाचें तांच्यांनी थारायलां. आनी ही हुकुमशाही दादागिरी फक्त गोंयचे प्रोजेक्ट न्हू, पण थोडे दिसांनी आख्खे देशभरचे प्रोजेक्ट खबर पडटले. स्लोली एक्चुअली खबर पडलेले आसा आनी हेच्या फुडें सुद्दां खबर पडटले. आनी हे इलेक्शनाक तांकां ते घरा धाडून हो लोक दाखयतलो की आमच्या मातृभुमीचे कशें रिस्पेक्ट करप, आमच्या बायल मनशांचे कशें रिस्पेक्ट करप. आमची एजन्सी आसा ती आमी वेवस्थीत काम करतले. खरें म्हणजे BJPन तेजेर लक्ष दिवंक जाय आशिल्लें की लोकांची ते कामां कित्याक करिना. जॉब लोकांक दिना, लोक बेकारी आसा, म्हारगाय वाडल्या, शेतकरी थंय रडटा, सगळे खबर आहा, नुस्तेकार थंय सगळे रडटा, धंदो ना म्हणून. अशा परिस्थितीन त्या लोकांचेर लक्ष दिवपाक सोडून तांकां टायम मेळटा तो हें करपाक, पोस्टर काळे करपाक. दॅट इज व्हेरी बॅड. ते तांणी विचार करपाक जाय, तांचे भितर तांणी इंट्रोस्पेक्ट करपाक जाय. I will add one note to this.
बेसिकली दिस इज द सायन दॅट लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन इज व्हेरी बॅड इन गोवा. हे ते बॅनर्स जे काळे धवे केले पळय ताच्यापेक्षा BJP सरकारान आपली जी सरकार चलता पळय त्या लेवल दाखोवन दिली की आमच्या गोंयान ही जर सरकार उरत न्हू जाल्यार कितेंय घडोवंक शकता. दोन दीस कित्याक प्रेस कॉन्फरन्स घेता? बरोबर. कारण 2 दिवस या मुद्द्यावरती परत पत्रकार परिषद घेण्याचं मुख्य कारण हे आहे की एक बाई, एक महिला जी राजकारणामध्ये सक्रिय होऊ इच्छिते आणि गोव्यामध्ये येऊन महिलांना राजकारणामध्ये प्रतिनिधित्व देऊ इच्छिते, त्या मुद्द्यावरती भाजपा एवढी घाबरलेली आहे की सतत त्यांनी जवळजवळ त्यांनी हा प्रोग्रामच आखलेला आहे की तिचे जे पोस्टर बॅनर आहेत ते काल तर त्यांनी काळं फासलं, पोस्टर खाली पाडलं, त्याच्यानंतर काल आमच्या लक्षात आलं, आज लक्षात आलं की परत त्यांनी पेटवून दिले ते पोस्टर, म्हणजे तुमचं तोंड तर काळं करतोच आम्ही तर, आणि जाळून पण टाकतो. म्हणजे हा जो द्वेष आहे मनामध्ये, हा द्वेष येतो कुठून? गोयकारांना आम्ही त्याच्यासाठी विनंती करतो, आम्ही सगळेजण TMCचे जे लोक आहेत, महिला आहेत, आम्ही विनंती करतो की हा जो द्वेष आहे हा पसरवू नका तुम्ही गोव्यामध्ये. गोयकारांच्या मनातली जी भावना आहे की सहिष्णू, गोयकार म्हणजे कसे आहेत, ते सहिष्णू आहेत. येणाऱ्या पाहुण्यांना ते प्रत्येक वेळेला वेलकम करतात, चांगल्या प्रकारे त्यांचं स्वागत करतात. तर हा अशा प्रकारे द्वेषमूलक वातावरण तयार करून काहीच फायदा होणार नाही.